काय काम करतात. बुथाचे कार्यकर्ते झटतात सामके जास्तीत जास्त मतं ओढून घेवपाक. पण आज जर आम्ही सगळे केले, आम्ही जर आतां इलो असो घाम गळयलो, आतांची जी रचना व्यवस्थित केली, कोणाक कितें जाय तांचें काम केलें, तर त्यो फॅमिली आमकां केन्नाच विसरची ना. आनी तेजो आमकां प्रत्यक्ष अनुभव आसा. आमी जेन्ना राजकारणाक भारतीय जनता पक्ष म्हणून येयले तेन्ना आमचे कडेन कांय नाशिल्लें. अवघे कार्यकर्ते आशिल्ले, वासुदेव सारके, गोविंद सारके, आनी ते आपले सगळें काम करीत आसताले. आनी तेंच्या कामाच्या आदाराचेर 4 लोकांची तेणी कामां करून घेतली. पंचायतीक निवडून आयले, सरपंच म्हणून विकास केलो, खंय तरी मंडळाचे अध्यक्ष जाले, जिल्ह्याचे खंय तरी पदाधिकारी जाले, राज्य कार्याध्यक्ष गेले, आनी तांच्या आदाराचेर येदे व्हडली आज आमी ह्याच एका बुथाची संख्या, एका बुथाची न्ही म्हळ्यार 1/3 बुथाची संख्या आज पळयता तुमी सगळे, तुमच्या सगळ्यांचे सहकार्य तातूंत मेळटा. आनी त्यामुळे आज ह्यो सगळ्यो गोश्टी शक्य आसा. आमी जर ठरयलें की प्रत्येक बूथ वेवस्थीत बांदतले, आनी बांदतले कित्याक लागून विकासाचे जालेंच जालें, पूण आमकां पार्टीक सुद्दां फायदो आसा की आतां जर काम केलें म्हणटात केन्ना लढायेक पयलीं जर घाम गळयलो तर लढायेक रक्त सांडोवपाची गरज पडची ना. हीच पद्दत आज जर आमी अशे पद्दतीन प्रत्येक घरा वचून तांच्यो अडचणी आयकून घेतल्यो, गांवचो विकास केलो, जॉबाच्या संदर्भान, धंद्याच्या संदर्भान आमी जर तांकां मार्गदर्शन केलें तर ते लोक आमचे बरोबर सदांच आसतले. आनी त्यामुळे पक्ष सुद्दां म्हणजे जे काही बुथार जिखपाक 50% मतां लागतात, ती 50%ची 60%ची व्यवस्था ह्या हातूंत जर करून दवरली, प्रत्येक बूथ जिखप म्हळ्यार संपूर्ण राज्य जिखप. कारण प्रत्येक हांगा खंय तरी 40-42 बूथ आसतले, 55 खूब वाडल्यात बूथ आतां. ह्या प्रत्येक बूथ आमी आमच्या बुथाची वेवस्था केली, बाकीच्या बुथाचे म्हाका लागना. आमी जे बुथाची कमिटी कार्यकर्ते आसात, हांव म्हजो बूथ मेजॉरिटीन हाडटलो अशें म्हणलें नंतर ती तर मेजॉरिटीची व्यवस्था 60%ची व्यवस्था केली. ह्या मतदारसंघाचे 55 बूथ आमी जिखूंक शकता. अशे पद्दतीन एक मतदारसंघ आमी काबीज करूंक शकता. होय पक्षाक तातूंतल्यान फायदो आसा. आनी त्यामुळे ह्या फायद्या पेक्षा हो फायदो लिस्ट शेवटचो, परंतु सामान्य मनशाचो विकास, सामान्य मनशाक जी काही मदत ह्या राजकीय हातूंतल्यान पावूंक जाय, ती मदत निश्चितपणे आमी हातूंतल्यान स्किमी आसतली किंवा कदाचित पोलां आसतली, नोकऱ्यो येयल्ल्यो आसतल्यो, तातूंत थोडेशें आमी लक्ष घालून सीएमार रिक्वेस्ट करून, मंत्र्याक रिक्वेस्ट करून तेही आमी थोडेशें काम करूं शकतात. आनी अशे पद्दतीन जर ती कामां जाली जाल्यार खरोखरूच एक इलेक्शन पेक्षा म्हाका दिसता समाजाच्या हातूंतल्यान कितें तरी आमी आमच्या सरकारच्या माध्यमांतून कितें दिलें, आमच्या माध्यमांतून कितें तरी हांगसर ह्या गांवांत हाडलें अशें जातलें. आनी निश्चितपणे ह्या गांवांची सुद्दां सुदारणा बरे रितीन जातली. सगळे सुखी आसतले, सगळे आपल्या पांयाचेर स्वावलंबी आसतले, सुखी आसतले. त्यामुळे ही जी काही विस्तार योजना आसा त्या विस्तार योजनेन आमी अख्खो भारत, अख्खे गोंय न्ही, अख्खो भारत कवर जावपाच्या मार्गाचेर आसा. आनी तुमचे सारक्या लोकांनी जें काही सहकार्य दिल्लें आसा तें खरोखर अविस्मरणीय विसरना न सारकें सहकार्य आसा. आनी त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष हळूहळू फुडें वता.